नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. खंयचेय एक संस्था आमगेले फाटीबल जावन आसल्यार ते खंयचेय फ्रॉड केस जाल्यार वकिलान सहाय ते घेना नातिले या कोर्टाक वचना नातिलीची ते समस्येचे समाधान सोदूं साध्य आसा म्हणून आज आमी पळया. आज जागृत जगताचे 21 उपाख्यान म्हळ्यार 21 एपिसोडाक आज आमगेर संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मामा, आतां ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन कसं एक महान संस्था आमगेले एक फाटीपणां आसल्यार ताचे निमित्त कसं पुरा नमनेचे फ्रॉड केस म्हळ्यार मोस जेवता असले एक केस तुम्ही हँडल केले आसा? पळय, असल मस्त केस हँडल केलेले आसा. तातूंत विशय इतलो शी केन्नाय खंयचेय फ्रॉड जावं एक वंचने जाल्यार जाल असो तांगेल्या फायट करतना इंडिविज्युअल्सान फायट करशाक त्या फायट करतना ताका एक ताजे म्हाका पार्टिबलाक एक संस्था आसा म्हूण मळकुडलें आसा ताजें टोटल कॉम्प्लेक्शनूय विंगड जाता. कित्याक म्हळ्यार तांकां एकल्याक फेस करचें साध्य आसता जाल्यार एक ग्रूप ऑफ पीपल ते ग्रूप कितले व्हड म्हूण गोतना तांकां कसले म्हूण गोतना तांचे बल कितले म्हूण कळना तेन्ना तांकां मस्त जाता म्हणजे पळय तांकां लिजर घेवचें जायना. व्हेरी सिरियसली घेवपाची पडटा. असल केस मस्त आसा. तातूंत एक ग्लोरिया म्हणून चिलियल केस बारी इंट्रस्टींग दिसलें आमकां. म्हळ्यार मोस म्हूण कळल्यार मागीर हेल्पलेस जावचे सिट्युएशन्स मस्त दिसता. ती ग्लोरिया म्हूण सांगून उडपाची कॉलेजाची जस्ट पास जालेली BCom पास जावन आसका ती ए लॉंग बॅक जालेलें. बट इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग. ज्युडिशियरी वचका म्हणूय ना, कोर्टाक वचचें वकिलाक कसलेंय करता म्हूण ना, एक टॅक्निकली कशें हँडल करीत तें म्हूण सांगून हें बारी लायक एग्जाम्पल म्हूण म्हाका दिसता. ग्लोरिया BCom पास जाली. BCom पास जावन तेन्ना कशें जालें म्हळ्यार सावथ केंद्रांत एक एनवायरॉन्मेंटल मुवमेंट आशिल्लें. शिवराम कारांता नेतृत्वारी पश्चिम घट्ट उळिसी म्हूण एक, मागीर MRPL चळवळी म्हूण कॉजेंट्रिक्स चळवळी अशें पुरो जाता आशिल्लें. तेन्ना हांव मस्त कॉलेजाक वचून स्पीचेस करता आशिल्लो. हांव आनी डॉक्टर शिवराम कारांता दोग जाण वता आशिल्ले आमी. तशें जावन MGM कॉलेज ती पास जाली. पास जाले ती गेली आयली. म्हाका एक एनवायरॉन्मेंटलान तूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचें जातोय सर म्हणाली. हांव म्हळें तूं गेली कसलें BCom म्हणाली. BCom जाल्यार कश्ट जावचें पुरो, कित्याक म्हळ्यार तूं बायोलॉजी आसा, बॉटनी आसा, आतां जियोलॉजी आसा पुरो आसा. तुगे बॅकग्रावंड म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचें जाता केन्ना म्हाका कळना. हांव ताका ट्राय करून पळयता म्हणाली. तेन्ना ती म्हळ्यार हांव एक सोदून घेवन आयलें टायम्स ऑफ इंडियाचे आनी इंडियन एक्सप्रेसाचे पुरो कडेन एडवर्टायजमेंट येता आसा. कशें जालें म्हळें ना, त्या एडवर्टायजमेंटान तूं खंयचीय डिग्री करी एनवायरॉन्मेंटल इकॉलॉजी तूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करशाक PhD करशाक आमगेले इन्स्टिट्यूटान अवकाश आसा म्हणून. खंयचें इन्स्टिट्यूट म्हणून गेलें न्यू दिल्लींत आसा सर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एनवायरॉन्मेंट अँड इकॉलॉजी म्हूण ताचें नांव. म्हळ्यार IIT म्हूण आसा पळय, IIM म्हणटा ती तशी जी सावंड येवं तशी, आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉलॉजी अँड एनवायरॉन्मेंट म्हूण केलां. हांव म्हळें म्हाका बद्दल ताजें कसं म्हूण गोतना जाल्यार तें एप्लाय करचे पूण तूं आलोचना करी म्हणलें. हांव एप्लाय करून जालें न्ही सर म्हणाली. कशें जालें म्हळें हांव एप्लाय करून जालें. मागीर म्हाका डावट हांव शिवराम कारांता वचून निमगेलें. तो म्हणलो तूं ताका गोत तो वचून घेता पळय तुमगेला म्हणून तार म्हाका दीन पटयला. मागीर हांव तें पळया म्हूण सांगून तूं कसो आयला म्हूण सांगून त्या दिवस वची म्हणे ते अप्लाय पेपरार जाहिरात पळोवन गेलेलें कसं पुरो आशिल्लें म्हळ्यार फीज भरूंक तशें कसं पळय. ताते 36,000 रुपीजाक पोस्ट ग्रॅज्युएशन MSc इन एनवायरॉन्मेंटल इकॉलॉजी. मागीर 45,000 दिल्यार MSc जालें. मागीर PhD असल परत देता म्हूण सांगून तांगेलें अनाउन्समेंट आशिल्लें.
म्हणून शकून ही अप्लाय केलें. अप्लाय कोरून घेवन तिका फुडले एक 15 दीस भितर तिका बुक्स आयले आशिल्ले. तातूंत तेंगे एडवर्टायजमेंटांत चंद आशिल्लें आमी 40 वॉल्युम्स ऑफ लिटरेचर पेटयता ती. ते लिटरेचर स्टडी करून घेवन तूं एग्जामिनेशन आमी सेंटर्स दिता कर्नाटकाक बेंगलोर सेंटर अशें बरोबर आशिल्लें. त्या पुरा पळोवन घेवन ती बरें रेकॉग्नायज युनिवर्सिटी आसा का म्हणून ती पळयलें. ते आयले मागीर मटेरियल मागीर तिका एक डावट जालें कित्याक म्हळ्यार प्रिंटींगय लागना आनी कसं एक अट्रॅक्टीव कशें ना म्हणून सगळें ती घेवन आयले. ती 3-4 बुक्स घेवन सर बुक्स म्हळ्यार काय 50-60 पेज ताचे खंयसर ना. वॉल्युम्स पळयलें कसं ना तांचो पळयलें की तांचे लास्टाक तेन्नाचे पुढले प्रायम मिनिस्टर नरसिंह राव म्हणून आशिल्लो तागेलो प्रोफेसर त्रिवेदी काय गेलें नांव. ते त्रिवेदीले फोटोग्राफ तागेले प्रत्येकांत तशी आसा कसन तेल म्हाका ते हें जेन्युइन म्हणून दिसची कारण ना. ताचे कितें हांव सांगलें तूं कसन दीक पडलें तूं तागेलें म्हणून तांतूं एडवर्टायजमेंटांत मात्र न्ही तांगेलें प्रत्येक वॉल्युमान तूं फस्टाक this university is recognized by various foreign universities आणि several Indian universities म्हणून सांगून तांत आशिल्लें. तातूंत we have entered with a memorandum of understanding with these universities म्हणून सांगून तांकां बरयलां. हांव म्हणलें ओके आतां इंडियन युनिवर्सिटीन तूं कुवेंपू युनिवर्सिटी आसा नॅशनल लॉ स्कूल बेंगलोर युनिवर्सिटी तें आसा तें लिस्टां दाखयलां आनी तांगें मेमोरंडम अंडरस्टँडींग आसा म्हणून सांगलें. आनी पेरी इंडिया ते कसं म्हाका कळ्ळी बट फ्लॉरिडा युनिवर्सिटी अमेरिकाचे जर्मनाचे रशियन युनिवर्सिटी वोट पुरो आसा. हांव म्हणलें सुलभ उपाय आसा तूं तांकां पुरो एक स्टँडर्ड लेटर बरय एकूल एका लेटर एड्रेस मात चेंज करी कसन बरयता म्हण काय ना. हांव बिकम ए स्टुडंट ऑफ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एनवायरॉन्मेंट एंड इकॉलॉजी हांगा आतां हांव MSc केलें मागीर म्हाका ताजे वयर PhD करच्याक तुमगेर युनिवर्सिटीन चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार तागे लिटरेचरान तुगे युनिवर्सिटी MOU आसा मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग आसा म्हूण सांगून हांवें प्रिंट केलां तांगेले लिटरेचरार पळय. सो आय जस्ट वॉन्ट टू क्लॅरिफाय म्हगेलें आदी जाले नंतर तुमगेलें कंटिन्यू करता म्हूण आसा. सो प्लीज तुमगे युनिवर्सिटी जॉयन जावचे अवकाश म्हूण म्हाका एक जावकाश आशिल्लें म्हूण सांगलें. तेन्ना मागीर इंडियान खंयचे युनिवर्सिटी पळय तेन्ना हाका ₹5 आतां कितले म्हणून वता म्हाका ₹5 भितर पोस्ट जाता. फॉरेनाक जाल्यार 35-40 आशिल्ले जाल्यार एक सुलभ उपाय आशिल्ले ते कोणाक वतना. आतां फॉरेन युनिवर्सिटीक म्हळ्यार तेन्ना प्रोविजन आशिल्लें खंयची युनिवर्सिटी आसा पळय आतां रशियन युनिवर्सिटी जाल्यार इंडियान रशियन एम्बेसी आसा ते युनिवर्सिटीच्या केअर ऑफ रशियन एम्बेसी म्हणून बरयलें तांकां फॉरवर्ड करता ते प्रोविजन आशिल्लें. अमेरिकन युनिवर्सिटी तशें फॉरवर्ड करायचं तेन्ना ₹5 पोस्टेज पुरो. ₹35 खर्च कम म्हळ्यार तेन्ना ₹35 रियली ऑड 40 years ago 35 years ago. तिका हांव सांगलें तूं मस्त करचो नाका फ्लोरिडा सदर्न कॅलिफोर्निया युनिवर्सिटी फ्लोरिडा युनिवर्सिटी म्हणून सांगून बरें केअर ऑफ इंडियन एम्बेसी अमेरिकन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली म्हणून बरें तांणी तांकां फॉरवर्ड करता तांकां प्रोविजन आसा तूं कांय भिवू नाका म्हूण सांगलें. तिणें कशी केलें 1 म्हयने भितर कंप्लीट तिका आन्सर्स आयले पळय आन्सर येयले म्हळ्यार तिका भारी संतोश आयले. एक आन्सर येयलें म्हूण सांगून ओपन करून घेवन पळयतना तांगे ते लेटर्स पळयतना तिका शॉक कित्याक म्हण जाल्यार तांतूं तांगेलें कंप्लीट पिक्चर आशिल्लें पळय एक स्लायड दाखयता तुमकां University of Central Florida, Orlando, USA. This has a reference to your inquiry regarding Memorandum of Understanding with UCF. We have spoken to UCF General Counsel and she has informed us that the University of Central Florida does not have any Memorandum of Understanding with the Indian Institute of Ecology and Environment, that we have no knowledge of the course description that you sent to us. ताचे डायरेक्टरान पोस्ट स्टडीसान बरयलां. म्हळ्यार फस्ट अशी लेटर रिसीव जालेलीची
अमेरिकाद ಏನು ತಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಸಂಗ संबंध ना म्हणून त्यांनी स्पष्ट दिलं. ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲೆ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ ಚೀನ ಒಟ್ಟು 16 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಲ್ಲ 16 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎತ್ ಪಡೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಳ್ತಲೆ ತಂತು ಕೇರಳ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ತಂಗಿನ ಮುಸವನು ತಂಗಿನೇ ಪಡೆ. In response to your letter to the Honorable Vice Chancellor, Kerala Agriculture University, I am directed to inform that the Kerala Agriculture University has not signed any memorandum of understanding with Indian Institute of Ecology and Environment. ಪಡೆ Vice Chancellor, Kerala Agriculture University. ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡೆ म्हणजे हे सिंपल ट्रिक 5 रुपये भितर तुगे युनिवर्सिटी समकी नाही म्हणून सांगितलं प्रति एक 5 रुपये करशिल्ले. Reply from Kuvempu University. With reference to your letter, I am to inform you that this university has neither signed any memorandum of understanding with the Indian Institute of Ecology and Environment, nor the master degree conferred by the said institute is recognized by our university. What is same? What is स्पष्ट बरेला? ऑलमोस्ट आता तशी बुखारी पडायला कळतो का हे कसं दाखयता म्हणसाला रे एक युनिवर्सिटी प्रत्येक युनिवर्सिटी तुमकां आजच्या साध्य आसा अँड पक्कने ताणे दुड्ड वापस कर न्ही म्हूण गेल्या री नवे आणि त्या अनेक ताची फ्रॉड केसी त्याच्या एक संशय येवको म्हळ्यार इतले नमनेचे युनिवर्सिटी वोट तांचे मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग पळय आता तो कोरोना सगळे पूर आमकां गोतना कसं मेमोरंडम अंडरस्टँडिंग म्हणून गोतना जाल्यार ते घालेले तेन्ना जन एट्रॅक्ट जाता म्हणून म्हाका ताका गोतू सर कित्याक म्हळ्यार त्यांनी एक फॉरेना वचून शिकचेच पळय ते एक पिशे आशिल्लें जनाक कशी पळय वचून एक अमेरिका वचकी हांगा वचकी रशिया वचकी शिकचे म्हणून आशिल्लें. आतां हाजे निमित्त कसान कळ्ळें म्हणून जाल्यार एका जावन न्हू तांगे ना म्हणटा दोनी जावन इट्स इन एविडन्स पक्कने ताण वचना म्हणटा जाल्यार कोर्टाक गेल्यार ताका कंप्लीट तेन्ना पळय कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट आयला तितलीशी ते एस्टाब्लीश जाता तितलीशी सो लायक दीस यू कॅन क्रिएट इवन एविडन्स हे पुरा तिका आयलें 16 युनिवर्सिटीज तकून आयलें पळय ती परत घेवन येयली सर आतां कसं करचें म्हूण सांगा हांव सांगलो हांव म्हळ्यार तूं काळ भिवू नाका ताका एक कसं म्हणून जाल्यार तो प्रोफेसर त्रिवेदी डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकॉलॉजीक एक पत्र बरें सिंपल तिके कितें ड्राफ्ट केलेलें कितें म्हूण सांगलें तें सिंपल आसा पूण तांकांय कन्विन्स जावका सर आय हॅव रिसिव्ड ऑल युअर लिटरेचर एंड 40 volumes of your literature also, and I found that your university has entered into memorandum of understanding with all this university पण तांत पुरो बरयलां ताचे खातीर म्हाका PhD वचके हांव कन्फर्मेशन आहा खातीर हांव तांकां पुरो बरयलें तेन्ना तांगेलें आन्सर ताचे झिरॉक्स पुरो आनी दवरलां 3-4 मात दवरलां वरलें पुरो म्हगेलें आसा त्या निमित्त तुगेले युनिवर्सिटी फ्रॉड म्हणून सांगून म्हाका कळ्ळें तूं म्हाका दुड्ड वापस दितकी हें हांव म्हगेले म्हाका गायड केलेलें ऑर्गनायजेशन ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन बळकेदार वेदिके म्हणून आसा तांगेले थ्रू पब्लीश करता की तूं म्हाका दिता म्हणून सांगलो 15 days भितर तिका रिप्लाय मात्र न्ही तिगेले दुड्ड समेत तिका वापस आयलो ते कशें जालें म्हळ्यार म्हाका तेंची सायकोलॉजी कशी कट म्हळ्यार सर पळय एकले कळ्ळें ती कोण गे नानी वरलें कोण गे ताजें ती मूच बदलाक एक समाधान केलें जालें न्हय वरलें पूण तुला खवेत न्हय दॅट इज देर सायकोलॉजी म्हाका गोत आसा विदावट कसो एक लाट नासता तो कुडले रिटर्न करता म्हणून म्हाका 100% आय वॉज शुअर ताणें तिका रिटर्न केलें रिटर्न केल्लें मागीर तिगेले एक प्रॉब्लेम सॉल्व जालें न्हय ताजे नंतर हांव पेपरांनी एक आर्टिकल बरयलें Lure of phony university fake degrees. हे म्हूण सांगून तिगेलेंच एक गोल न्हू युनिवर्सिटीच्यान कोणाक आयलें त्या पुरो एक व्हडलें कॉलम मार बरोवन न्हू सगळें तांकां एक्सपोज केलें हे मणिपाल दाखोवन भायर सरलें मॉर्निंग न्यूज म्हणून एक न्यूज पेपर आशिल्लें इंग्लीश न्यूज पेपर तातूंत डिटेल जावन येयलें म्हळ्यार आय वॉन्टेड टू रीच एज मच एज पॉसिबल पण बिंगेर पण एक जाल्यार मोस्ट बिंगेर जावच्यानच न्हू म्हणून सांगून ते केलें आनी कन्नडांत तो
ಅನೇಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಲೆ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಅಂತು ನಾವು ಜಾಣರಾಗುವುದು ಇನ್ಯಾವಾಗ तुम्ही यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी और कसं असं घ्याल कुठे त्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणकी असेल कसं नाही म्हणतो तुम्ही मग पावता ते त्याची अगत्य राहते तुम्ही एन्क्वायर करून येणं प्रत्येक त्यांना वेबसाईट पण असेल पडा त्या तांगे टेस्ट करू शकता मग कसं ना आता फ्रॉड वेबसाईट आहे करता मग नाही ते आता वेबसाईट आणि एटलिस्ट तांगे कोण अन्याय तांगे फीडबॅक आसता सुलभ ना आता जाल्यार आतां मोज करतात मोज करचे स्लायट डिफरंट जाला वे त्या निमित्त हें दोनी पेपरार घाल कुडले म्हाका शॉक बट तेंचे टायम्स ऑफ इंडियाच्यानय घालें म्हगेलें आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेसाच्यानय घालें हांव तांकां बरें कसं म्हणल्यार पण सिन्स यू हॅव published their advertisements now it is your duty to publish my article also तुमगेलें एडवर्टाइजमेंट अप्लाय केलेली एक क्लियर मी म्हाका कंप्लेंट केला त्या निमित्त हांव तुमकां सांगता आसा हे आर्टिकल तुमी पब्लीश केल्यार तुमगेली क्रेडिबिलिटी खंडीत इनक्रीज जाता तुमी एडवर्टायज करूं नाशिल्ले पुरो जाल्यार तुमगेलें हें जाता म्हणून सांगलें कुठले तांणी पब्लीश केलें म्हळ्यार तांगेली रेस्पॉन्सिबिलिटी मेकळून घेवचें तांणी केलें आनी आमगेलें ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशनाचे एड्रेस बळकेदार रेबेसीचे एड्रेस पुरो तातूंत घालना तांणी मोर देन 150 पीपल अगेन अप्रोच्ड अस तर तिक मोज जालें पळोवन तूं घालेलें आमी वाचिल्लें आमी ऑलरेडी पेटोवन दुड्ड पेटोवन जालेलें आतां आमी कसन करता म्हणून सांगून तांकां पुरो जेन्ना मग म्हगेलें आर्टिकल वाची तातूंत कसन बरोवता म्हणून कळटा तुमी दुड्ड घेयाचे तुमकां सोळा कळटा काय म्हणून सांगून अशी प्रोफेसर त्रिवेदी कसं एक कितलें जालें म्हणून जालें न्ही 6 म्हयने भितर तें इन्स्टिट्यूट क्लोज जालें तितलें पावरफूल वेव ऑफ पब्लीक ओपिनियन तें क्रिएशन कोर आमी काल जर्नल सुणलें पण आतां वॉट्सॅपारी आनी तुगेले खंयची की हाजे मिडिया मारी फेक कसन तें फेसबूक आनीक पुरो पावता ट्विटरार पुरा तेन्ना कसलीं ना जेन्ना हे कम्युनिकेशन तितलें प्रॉब्लेम आशिल्लें न्यूज पेपर्स वाल्या भितर कसलेंय कम्युनिकेशन ना त्या कालार आमी हें क्रिएट करून मुंबय देखून हांगा प्रती एक कडेन आमकां येयलें म्हळ्यार आमगेलें ऑर्गनायजेशन ऑल ओवर द कंट्री रीच जावच्याक हें एक कारण एक कारण तें पुरो जेन्ना कळ्ळें मागीर तांणी बरोवचें सुरू केलें सर आमी तसले बदल जाय म्हणटकीर कशें आमी हें करता गायडन्स आमकां दिवका म्हणून ऑल ओवर इंडिया येवचें सुरू केलें तें हें एक मॉडेल म्हणून हांव देख पडटा कित्याक म्हळ्यार आतां कितली जेन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएटाक हांकां तांकां ते दुड्ड ओट्ट करून घेवन पेटयता तांकां कश्टा दुड्ड पडटा आतां तांकां काय फॅन्सी कांय करचें न्ही आनी मात्र न्ही तांकां नॉलेज जेवका म्हूण कोर्सीस आसतात आतां वेगळे कडेन दुड्ड करचें पडो पण ती दुड्ड करचें न्ही ती शी वॉन्टेड टू हॅव सम नॉलेज ऑन एनवायरमेंट एंड इकॉलॉजी आनी हेच कारण घेवन आमी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल इकॉलॉजी तांकां पेटयलें पण चेडवांक आज जे नॉलेज येवच्याक तुमकां मस्त तांकां आशा आसा म्हणून सांगलो हेच एपिसोड घेवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड इकॉलॉजी तांणी दूरदर्शनार कोर्स स्टार्ट केले दूरदर्शनार कोर्स स्टार्ट करून पण प्रती एक बाराक दोन की तीन तांगेले एपिसोड प्रोफेसर येवन एनवायरमेंट एंड इकॉलॉजी कसले म्हणून सांगचें म्हणून तांणी एक एपिसोडात मेन्शनय केलां चेडवाक बरो मस्त इंट्रस्ट आसा यंगस्टर्सांक स्पेशली त्या निमित्त आमी नवें स्टार्ट केलां म्हणून ताणें मेन्शनय केलां ताणें अशी आतां दोन विशय कशें म्हणटा एक कोर्टा वचूका म्हूण ना ते कोर्टू खर्च जाल्यार 65 रुपये and she got 36,000 rupees back. मागीर मात्र न्ही त्या प्रोफेसर त्रिवेदीन बरयलां तूं मूक वापस पेटो जगत ना तुका आमगे प्रेझेंट ताका वेगळी कसं उपाय ना तशी मागीर 6 म्हयने नंतर आमकां कळ्ळें तें ऑर्गनायजेशनाची तें इन्स्टिट्यूट क्लोज जालें म्हणून सांगलें पूण एक फावटी जेन्ना ते वेव आयिल्ले कुडले तांकां कळटा आनी मुखार ताचे वेआर कोर्स फ्री जेन्ना म्हणून सांगलें तें दीस इज एन एग्जाम्पल फॉर दॅट एका जालो कोर्टा वचचें गती ना तेन्ना कोर्टा वचचें म्हूण जाल्यार
एटलिस्ट 1 वर्स फुडें वता तशें तिका तूं वापस म्हणचे हाका आनी ते नोटीस सर्व जावन आनी तार पक्कन ते घाले आनी फुडें आशिल्ले ते आमगे कसले डिस्प्यूट आसा म्हण जाल्यार डेल्ली एरियांत मात्र कोर्टा ज्युरिडिक्शन आतां तशें ना आतां कन्ज्युमर्स रिसेंटली 2019 तो इम्प्लिमेंट जालेलो कन्ज्युमर प्रोटेक्शन एक्टांत कन्ज्युमर खंय आसा की खंयच कोर्टा वचचें प्रोविजन आसा आतां फुडल्या म्हणके ना मस्त इजी आसा तेच मी दीस इज ए व्हेरी गुड एग्जाम्पल विदाउट एक्सपेन्सीस कशी तुमी न्याय घेवं येता या वय भारी एक इंटरेस्टिंग विषय सांगले म्हणल्यार जस्ट कागद बरोवन वची ती कशी त्या केसाचे आशिल्ले फ्रॉड सोदून काडू तान चुकून ते जाल्यार न्याय तीन म्हाकशी न्याय मेळचे शिकोवन घेतले म्हणून कसले एक कोर्टा वचना तशी कसले एक लॉयर आले एक जस्ट एक ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशनाचे एक फाटीबल आशिल्ले निमित्त म्हणून या ही केन्नाय तशीच हे एक संस्था गट्टी जावन घेवन राबली म्हणून जाल्यार सोल्युशन कॅन बी फावंड फॉर एनी प्रॉब्लम म्हणून सांगून आमकां तेजो मस्त एक्सपिरियन्स जाल्लो आसा आनी एक बार लायक एग्जाम्पल इतली वेळू आमकां हे युनिवर्सिटी फ्रॉड केस म्हळ्यार एक इन्स्टिट्यूट म्हूण नांव दिवन युनिवर्सिटी वोट एफिलिएशन आसा म्हूण सांगून एक चेडवाल्यागी फीस कलेक्ट करता आसतना एक फ्रॉड इन्स्टिट्यूटा विशयारी माहिती दिले डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मा नमस्कार तशीच आमगे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता